सगळे आमचे देव बळी करू काय बरो डान्स या भाव भयणांनी केला सगळे व्हडल्यान तांकां शाबासकी दिवची ही जावन आसा मोरपिलाची भयणी मोठे बाबुणीनु असली संस्कृताय आमच्या गावागावांनी सगळ्याक बोललोली आसा आणि ही असली एक परफॉर्मन्स बाय मोरपिला गावची सगळे परत एकदा ताका व्हडल्यान शाबासकी दिवची आणि आता बेन स्टेजी तुमकां घेवन येता बाय मिनोस्का आपले कांतार and she is well known singer hosting parties and upcoming theatres आणि ते म्हणटले उजो Don't go,
आणि ही असले बाय मिनोस्का ऑल द वे फ्रॉम केबी सगळ्यांनी वळल्यान ताका शाबासकी दिवची काय बरे ताणे हे सोबीत गायन गायला उजो आता तुमचे मुखार आनीक एक आमचे गोंयची संस्कृतायेची जे गांवांनी चलता ती आयज कुणबी डान्स घेवन येता आवेडेची बाबा भुयणा उपरांत स्टेज बँड्सची तयार रोंग मागता रोजिता मेन स्टेज मातशी घे म्हणटात मागीर देवूय म्हणटा मोनोपोड ना ट्रायपॉड घातला माझा काय झालं ना ॲटमॉस्फिअर झालं मग सांग मोहन मोहन मग काय तुका ते स्क्रीनची ब्राईटनेस थोडा काय गेलं कॅमेराचे किती तरी हालेल दिसतं Yeah.
व्हडल्यान शाबासकी जावली आबेळची बाबोड्या तुमच्या मुखार घेऊन आयलेली आपलो कुणबी डान्स आता बेंचेची तुमच्या मुखार येता रोजिता Travasso all the way from Quebec. She is performing in theatre, खेळ and stage shows and she is Rosita Travasso. Third round मागता main stage Bhashi group. Pauti posla anik baga mogna gamora ogi chata posla mugto koro gel boso sara chuknyak posla magito kata kukuru kukuku kukuru kukuku kukuru kukuku kukuru kukuku By Rosita all the way from Cape आणि त्याने गायला कुकुलू कुकुकू मगाच्या बाबाने ऑनलाईन त्याला शाबासकी जावली देव बळी करून आणि आता मेन सजी तुमच्या मुखार घेऊन येता सुखदळची गोयणी बारशे गावची आपलो परफॉर्मन्स जो गावागावांनी चलता बरे भशेन तुम्ही हो पळोवचो coordinators, master coordinators जे असतात त्यांनी एंट्रन्स ॲक्टिव्हिटीचे including राजू coordinators सगळ्यांनी एंट्रन्सचे लेक्चर मागतात
मोगोचे महापौरिनो जी कोण उभी आसा तांचे लागीं विनंती आसा सगळ्यांनी बसून घेवची. Requesting all dear people kindly take up your chairs. मातशा तुम्ही एंट्री जी आसा सगळी क्लियर करची. हांगासर जायते जाणां उभी दिश्टी पडटात. खूब गोदेल्यो घातलेल्यो आसात, चेअर्स वेकंट आसात. मातशे तुम्ही बसून घेवचे कित्याक आतां आमचो बर्थडे बॉय येवचो जाला. आमी ताका ग्रँड येवकार करचे आसा.
व्हडल्यान शाबासकी जावली ही असली बारशेची भयण मोगच्या भाव भयणीनो आमचो बर्थडे बॉय हांगासर पावंक सरलेलो आसा देखून विनंती आसा जाय दिसाना उबी आसा ताणी बसून घेवची मातशे एंट्री क्लियर करची रिक्वेस्टिंग ऑल द लवली पीपल काइंडली क्लियर द एंट्री मातशे पॉलिका विनंती करता मातशे एंट्री क्लियर करू कित्याक आमचो बर्थडे बॉय तयार आसा यो मोगचे भाव भयणीनो आयज हो व्हड समारंभ 50 वर्सांचो जल्म दी समारंभता सर Elton Costa, MLA of Kepe constituency. मोगच्या भाव भयणीनो देवान ताका आयज पासून राखून सांबाळून दवरले पासत देवाक दिनवासुया सराक आमच्या केपेकारांच्या आणि गोंयच्या सेवे चाकरे पासत बिचून काडला तर ताका बरो यश आवडया बरी विश करूया ताचे जिवीत फुला भाशेन पोसडोळी जावं ताका फुडाराक देवान बरो लांब आव घेवंक आमी मागुया परत एकदा विनंती आसा मातशे एंट्री क्लियर करची सर तयार आसा यो आनी आमचे बँड शायलोनूय तयार आसा आमी ताका मार्च दिवं Ladies and gentlemen, requesting everyone kindly rise. सगळ्यांनी उबी रावची And here we go on the count of 5, 4, 3, 2, and 1.
Oslo, Pachata by Jason and group, a small baby girl Asana Hanaso, Gianna, Mochapam Online Savasilia for this Pachata dance. Arigata, Hanaso stage performance, Nimine, Kolachi, Baba Boyna, Tuchemuka, Yonata play performance on stage, duly dance. Oh, duly dance, Zaunasa, welcome dance for birthday boy. Sri Deva Dinata Nudalamito Sri Deva Dinata Nudalamito Aaj barike Ramala Shravani Aaj barike Ramala Shravani Suyasha Dei Tu Amala Suyasha Dei Tu Amala Sri
आनंद झाला अष्टमीच्या रात्री यमुनाच्या काठी गोकुळ अवतरले गोड सुगालात नाच गाऊ तालात काही जण थरथरले कानाला उठून गोपी दिसते नटून कानाला उठून गोपी दिसते नटून नव्या नवतीचा शृंगार केला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला किती सांगू मी सांगू कोणाला किती सांगू मी सांगू कोणाला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला खेळा खेळू चला रंग उजळू चला खेळा खेळू चला रंग उजळू चला आला आला ग कानाला आला आला ग कानाला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला किती सांगू मी सांगू कोणाला किती सांगू मी सांगू कोणाला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला अष्टमीच्या रात्री यमुनाच्या काठी गोकुळ अवतरले गोड सुगालात नाच गाऊ तालात काही जण थरथरले कानाला उठून गोपी दिसते नटून कानाला उठून गोपी दिसते नटून नव्या नवतीचा शृंगार केला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला आज आनंदी आनंद झाला सगळ्यांनी व्हडल्यान शाबासकी दिवची या ग्रुपाक सगळ्यांनी व्हडल्यान शाबासकी दिवची थँक्यू खोला ग्रुप तुमचे परफॉर्मन्स खरेंच बरे असलेले मोगाच्या भाव भयणीनो तुम्ही सगळी उभी आसा तांची लागीं परत एकदा विनंती आसा मातशें बसून घेवची आता आमचे फॉर्मल फंक्शन सुरू जाता देखून मातशें तुम्ही तुमची बसका घेवची एकदा सर वयर आयल्या उपरांत आमी टायम दितले तुमकां विश करूं कोणेच स्टेजीर वयर चडचें न्ही आनी आतां आमचे स्टेज परफॉर्मन्स आमची स्टेज साइड जाता म्हणसर बँड स्टेजीर घेवन येता लॉरी ट्रावासो फामाद तियात्रीस cantoris all the way from Cape and Prince of Melodies म्हणून ताका नामना फावो जाल्ले आसा over to Lori Travasu. मोगाच्या बाबुणीनो परत एकदा तुमकां विनंती आसा हांगासर सगळे तुमी जी आयलेले आसात पयस पयस सावन तुमचो मोलादीक वेळ घेवन मातशें तुमी बसून घेवचे हांगासर आमचे VIPs आयलेले आसात तांकां मातशें वयर चडून धरली उपरांत विशींग तुमकां आमी टायम दितात हांगासर डिग्नेटरीज जी नांवां आसात तेच भाशेन वयर स्टेजीर येतली तुमी हांगासर रावली जाल्यार सगळेच बरें दिसतलें requesting all lovely people you all are very important to us requesting all lovely people kindly take the seats only for a few minutes in a short while we'll be slicing this birthday cake of 50th birthday boys ready so please request you once again kindly take up your seats so smata tumi aikotalu stage aile ami vishi suru korche na tor masha tumi sosmod घेवची please take up your seats thank you very much कॅप्टन फेलिसिटेशन कंपनीच्या वतीन आमचो मोगाचो आमदार भयेंद्र निकोस्ताक वर आपल्या ताचो 50th बर्थडे सगळ्यांनी उबे रावन तळांनी ताका येवकार दिवचो तशीच ताची घरकां वालंकी निकोस्ता ताची चली अनेरी निकोस्ता आनी हो मातशें येवचें तशेंच मागता आमचो AICCचो जनरल
सेक्रेटरी बा माणिकराव ठाकरे, बा अंजली निंबाळकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बा युरिया आलेमाव, पातोड्याचो आमदार बा विजय सरदेसाय, कॅप्टन विजयाकर साऊथ गोवा MP आजकडे मानता ताणेवर माचेरे होते, MLA क्रूज सिल्वा ताणेवर माचेरे होते, बाबा आमचो PCCचो प्रेसिडेंट बाबा अमित पाटकरांनी मागता ताणे वर येवचे माचेर येवचे, आमचो वाइस प्रेसिडेंट सिनियर वाइस प्रेसिडेंट बाबा MKC आजकडे मागता ताणे माचेर येवचे, सावियो डी सिल्वा साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आजकडे मागता ताणे माचेर येवचे, महिला काँग्रेसची चीफ बा प्रतीक्षा खलप आणि माचेर येवचे, तशीच आमची वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोदा साळगांवकर आणि माचेर येवचे, बाबा ॲडव्होकेट जॉन फर्नांडिस आणि माचेर येवचे, काउन्सिलर्स ऑफ कॅबे म्युनिसिपालिटी बा फिलो डिकोस्टा, जॉकिना डायस, लुस फर्नांडिस, आर्लिंडा लासराडो आणि मागे येऊन आपली बसका घेऊची, तसेच सरपंच ऑफ बेतूल बा प्रीतम देऊलकर, डेप्युटी सरपंच किशोर नाईक, पंच डमस्कस डी सिल्वा, साल्वासन सिमोइस, जॉली सिमोइस, जॉर्ज फर्नांडिस आणि राधिका वेळी आणि माचेर येऊन आपली बसका घेऊची, मार्बिलाचा सरपंच बाय आश्री गांवकर, डेप्युटी सरपंच प्रकाश वेळीप, नागेश वेळीप, नितेश वेळीप, संगीता गांवकर, सोनू वेळीप आणि सुवर्णा वेळीप आणि येऊन माचेर आपली बसका घेऊची, तसेच ऑलरेडी सरपंच बा भूपेंद्र गांवदेसाय आणि माचेर येवचे, तसेच पंच मानू वेळीप एक सरपंच बाचे आणि माचेर येवचे, बाब सिद्धार्थ कालेकर, विन्सेंट डायस, प्रिस्मा फर्नांडिस आणि संतोष प्रभुदेसाय, बाळीचे डेप्युटी सरपंच बा बिंदिया गांवकर, महेंद्र गांवकर, पीटर फर्नांडिस आणि माचेर येवचे, तसोच संजय वेळीप हांगासर ताणें माचेर येवचे. चेअरपर्सन ऑफ कुंकोली म्युनिसिपालिटी बाब लँड्री मास्करनेस हांगासर ताणें माचेर येवचे. जनरल सेक्रेटरी ऑफ प्रदेश काँग्रेस कमिटी बाय मनीषा उजगांवकर हांगासा ताचे कडेन मागता ताणें माचेर येवचे. ॲडव्होकेट जॉन आहे का भावानो, तुमचं
तुमचो मोग तुम्ही उपस्थितीन दाखयले कडेन आसा. केपेंच्या भावा भयणांक सगळ्यांत खुशीचो दीस. आज बाब एल्टनाचो बर्थडेच न्ही तर ताची वेडिंग एनिवर्सरी आसा. परत एकदा सगळ्यां कडेन मागता ताका मोठ्या ताळ्यांनी उनुनी देवकार परत दिवचो. कितें म्हणलें? फातर्पेचे पंच बाय जेनिफर आणि मीरा फर्नांडीस आणि माचेर येवन आपली बसका घेवची. खोलचो प्रभाकर वैज आसा जाल्यार ताणें माचेर येवन आपली बसका घेवची. प्रियंका वेळीपा कडेन मागता ताणें माचेर येवन आपली बसका घेवची. पंच मेंबर दत्ता वेळी बार्शीचो पंच त्याने माचेर येवचे. सर्वानंद वेळी, दत्ता वेळी आणि श्वेता वेळी त्यांनी येऊन बसका घेवची. पंच मेंबर बार्शीचे. भावानो, चड वेळ घेनासतना आमी प्रोग्रामाक स्टार्ट करूया. तुम्ही सगळे आतुरतेन वाट पळयतात बाबा एल्टना विश करपाक. थोडक्याच एक ल्हानसो प्रोग्राम जातलो, लोकांक केक कापप जातलो. भावना पयलो मागता आमचो चेअरमॅन ऑफ द फेलिसिटेशन कमिटी बाब जॉन फर्नांडीस हाणें येवन सगळ्यांक येवकार दिवचो. बाब जॉन फर्नांडीस एडवोकेट फेलिसिटेशन कमिटी. आज आमचो आमदार बाब एल्टन डिकोस्टा आपलो 50वो वाडदीस सबरमता. त्या निमतान आमी सगळे हांगा एकठांय जाल्यात. आज आमचे मदें हाजीर आसा आमचो बाब विर्यातो फर्नांडीस, आमचो आमदार पातोडेचो बाब विजय सरदेसाय, बाब युरी आलेनो, सगळे माचेर बशिल्ले हेर वांगडी आनीक म्हज्या मोगाळ बाबयणानो. आजच्या कुशालकायेच्या नदार आमी हांगा आमच्या आमदाराक ताच्या जल्म दिसाची तशेंच वेडिंग एनिवर्सरीक वीश करूंक हांगा हाजीर जाल्यात. तर तुमकां ह्या सगळ्या कमिटीच्या वांगड्यान, आमदाराच्या वांगड्यान, आमदाराच्या नात्यान, ताच्या घरच्याच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक हांव येवकार दितां आनी मागतां खंय तक समज वयर सकयल जाला जाल्यार आमकां तुमी समजून घेवचें आनीक हो जो आमदाराचो बर्थडे आसा तो बरे तरेन सोबूंक तुमी सगळ्यांनी हातभार लावचो, हातभार आनी वावुचें अशी तुमचे लागीं म्हजी विनंती. हांव समजतां तुमी आमकां समजून घेतले आनी हो जो प्रोग्राम आसा तो बरे तरेन सोबूंक तुमी हातभार लायतले अशी आशा बाळगितां. आनीक पावटी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी बरे तरेन येवकार दितां. देव बरें करूं. पावना गडबड जालो मातशी. आमच्याच मनीस आमचो ट्रेजरर ऑफ द प्रदेश काँग्रेस कमिटी बाब ऑर्बिल आसा, ताचे मागता ताणें वयर माचेर येवचें. तशेंच जे पंच जांचे आमी नांव घेतलें केपें मतदारसंघाचे ताणें बाय चुकून उरलें जालें जाल्यार माचेर येवन आपली बसका घेवची. तशेंच मागता एल्टनाची मम्मी बाय ग्रेसी डिकोस्टा, भाव जॉप्टन आनी बाब दुसरो भाव संजील हाणें येवन माचेर आपली बसका घेवची. प्रोग्राम फुडें व्हरता आसतना आमचो AICCचो जनरल सेक्रेटरी बाब माणिकराव ठाकरे ताका एक्चुअली 8:30 फ्लायट आसा. स्पेशली तो आयला एल्टनाच्या बर्थडे दिल्लीच्यान
ताकदे मागता सर speak few words on the birthday boy. Manikram Thakurji. हमारे साथी, हमारे भाई अल्टन डिस्कोटा जी, जो कांग्रेस के हमारे नेता भी हैं और यहाँ के कांग्रेस पार्टी के एमएलए भी है। उनके बर्थडे पे सभी यहाँ जो नेतागण आए हैं और बड़ी तादाद पे जो आपकी उपस्थिति में यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बर्थडे है या शादी है। अल्टन की शादी का ही माहौल बना हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो बर्थडे छोटा मोटा होता है, लेकिन बड़े जोश के साथ और जिस तादाद पे आप सभी मेरे भाई बहनें यहाँ पे उपस्थित है, वो प्रेम अपना जता रहे हैं अल्टन जी के साथ। हम आपके साथ है ये कहने के लिए ही सभी यहाँ पर जो उपस्थित है, मैं अल्टन जी के भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ कि उनको बहुत आगे जाना है, आगे बढ़ना है और उनके ही माध्यम से कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत नेतृत्व मिला है। उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। इतना ही मैं आज के दिन कहना चाहता हूँ। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अल्टन जी, मैं रुकने वाला था, लेकिन मेरा जो फ्लाइट है 10:30 पे, तो अभी मैं 5 मिनट में नहीं निकलूँ तो कल की मीटिंग में नहीं कर पाऊँगा, इसलिए थोड़ी जल्दी में हूँ। आपको लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यून्सी के अंदर काम कर रहे हो, अत्यंत चांगल्या पद्धतीने काम आपलं आहे, आपल्याला भविष्य आहे। आपण निश्चितच चांगल्या प्रकारे राजकीय दृष्टिकोनातून आपल्या मतदारसंघाची सेवा करतायत, प्रगती आपण करणार, याबद्दल कोणाचंही दुमत असण्याचं कारण नाही। आणि आज जेवढ्या संख्येने मी इथं पाहतोय, तर पहिली टर्म तर आपल्याला मिळालेली आहे, पण सतत पुढच्या सुद्धा 1, 2, 3, 4 टर्म जेवढ्या आपल्याला एमएलए म्हणून राहायचं असेल आणि मंत्री म्हणून व्हायचं असेल, तर ही सगळी जनता तुमच्या पाठीमागे आहे। तेवढंच आज दृश्य मी पाहतोय। परत परत आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो। अल्टनजींना सुद्धा त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि या निमित्ताचे माझे 2 शब्द संपवितो। धन्यवाद। जय हिंद, जय गोवा। थँक्यू ठाकरेजी। आमचे भितर एल्टनाचो फादर इन लॉ आणि ताची मदर इन लॉ आलेली आसा, बाय नॅटी डिसोजा आणि बॉनी डिसोजा। तसेच आमचे एक्स चेअरपर्सन ऑफ केपें म्युनिसिपालिटी बाय टेरेस हांगा पावलेले आसा। ताचे मागता तांणे माचेर बसका घेवची। आमचो एआयसीसीचो सेक्रेटरी बाब गिरीश चोडणकर हांगा पावलेले आसा। तसोच वायस प्रेसिडेंट बाब विठोबा देसाई, जनरल सेक्रेटरी बाब वरण मार्दोळकर, बाब राजेश वेरेकर, तसोच श्रीनिवास खलप, अर्चित नाईक हांगा पावलेले आसा। तांचे कडेन मागता ताणें वयर येवन बसका घेवची।
आमचो जनरल सेक्रेटरी बाबा अमरनाथ पणजीकरी पावले कडेन आसा तेचे कडेन मागता ताणें वर येवन आपली सगळे बसका घेवची. चड वेळ घेनासतना फुडले उलोवपाक आपयता आमची AICCची सेक्रेटरी मिसीस अंजली निंबाळकर बाब एल्टना बद्दल 2 शब्द सांगतली. अंजली निंबाळकर AICC सेक्रेटरी गोवा इन्चार्ज. हॅलो एव्हरीवन, सर्वांना नमस्कार. स्टेजवर उपस्थित सर्व मान्यवर, मुख्य म्हणजे आज केपे मतदारसंघामधील तुमचा लाडका सुपुत्र आणि तुमचा स्वतःनी निवडून दिलेला आमदार त्याची हाफ सेंचुरी होतीये. त्याच्यासाठी एक जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं पहिलं तर आपण स्वागत करूया. आय टेल यू अ व्हेरी 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 हॅपी बर्थडे टू यू. Also wedding anniversary. Oh ma'am, a very happy wedding anniversary to you both. I don't know how many years you have completed, but his age and his numbers say that you have taken care of him very nicely. It doesn't look like, but that's okay. Hair is the reason for your political growth also, so that's why it's gone. Anyway, sir, actually एक थोडंसंच मी इथे विशेष देऊन सांगू इच्छिते की इट इज बिकॉज तुम्ही सगळ्यांनी एवढं प्रेम दिलं, असा आमदार तुम्ही निवडून दिला आणि गेले 4 वर्ष तुमच्यामध्ये राहून, तुमच्या बरोबर राहून, तुमच्या सर्वांची ह्या BJP विरुद्ध जोरदार लढा देऊन तुमच्यासाठी घट्टपणे उभा राहणारा एकमेव आमदार तुम्हाला भेटलेला आहे. तुम्ही निवडून दिलेला म्हणजे आलटन बाब, असं बोललं तर काही वावगं ठरणार नाही. आणि तुम्हाला सगळ्यांना एवढंच सांगू इच्छिते की एकमेव असाही आमदार आहे ज्यांनी BJP विकत घेऊ शकली नाही. करोडोचे पैसे देऊन सुद्धा, त्यांनी लाच देऊन सुद्धा हा माणूस माझ्या लोकांनी मला काँग्रेसचा आमदार म्हणून निवडून दिलेला आहे आणि त्या लोकांच्या प्रेमासाठी मी काँग्रेसमध्येच राहून कितीही कष्ट झाले तरी माझे हे कष्ट करणारे माझ्या बरोबर भाऊ बहिणी आणि आया बहिणी माझ्या बरोबर आहेत, तर मी त्यांना विश्वासघात त्यांचा करू शकणार नाही. म्हणून कितीही त्रास झाला तरी आज तो माणूस काँग्रेस पक्षाबरोबर, तुमच्या बरोबर, तुमच्या प्रेमासाठी उभा आहे. आणि म्हणूनच आज ह्या 50व्या वाढदिवसा दिवशी आयटनजी तुम्हाला देव दीर्घ आयुष्य देव, तुमच्या पॉलिटिकल करिअरमध्ये हेल्थ वाईज तुम्हाला अशीच उन्नती लाभो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करून येणाऱ्या इलेक्शनला नंबर 1 आमदार आणि भरघोस मतांनी तुम्ही, ही तुमची जनता मायबाप तुम्हाला निवडून देणार अशी इच्छा बाळगून तुम्हा सर्वांना परत एकदा धन्यवाद. आज तुम्ही सगळेजण एवढ्या मोठ्या संख्येने आयटनजींना विश्वास द्यायला एकत्र आलेला आहात. असेच त्यांच्या सोबत राहा, कारण शेवटी राजकारणात पडलेल्या माणसाला त्याच्या जनतेशिवाय, त्याच्या जनतेच्या प्रेमाशिवाय दुसरी कुठलीही भूक नसते. तुमचं हे प्रेमच त्यांना अजून मोठे पुढचे 50 वर्ष आयुष्य जगायला देणार ही इच्छा व्यक्त करून तुमच्या सर्वांचे परत एकदा आभार मानून व्हेरी व्हेरी हॅपी बर्थडे टू यू आयटनजी. थँक्यू. थँक्यू अंजलीजी. चड टायम घेनासतना आमचो फुडलो स्पीकर आसा गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, 1-2 शब्द उलयतलो. चल 2 शब्द उलोवपा येता. गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट बाब MK शेख. आयचो बर्थडे बॉय, म्हजो इश्ट
आणि केपेंचो आमचो आमदार बाब एल्टन डिकोस्ता, ताचे घरकान्न, माचयेर बशिल्ले सगळे मानेस्त पत्रकार भाव भयणी, मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज आमचे इश्ट आणि तुमचे आमदार बाब एल्टन डिकोस्ता हाचो वाडदीस, तशेंच तांच्या लग्नाचोय आज दीस जावन आसा. म्हणजे दुदांत साखर पडिल्ल्या भशेन जाला. आनी बाब एल्टन आनी ताच्या घरकान्नीक जो आज एक जी खुशालकाय तांकां भोगतली ती वेगळीच जावन आसा. एक म्हणजे घोवाचो बर्थडे आनी तांचो दोगांयची आज वेडिंग एनिवर्सरी. दोगांयची हांव काळजांत सावन उनवणीत परबी दिता, देवा कडेन मागता की देवान तांकां बरें आरोग्य दिवचें आनी अशेंच आपल्या फॅमिलीची, आपल्या भुरग्यांची, आपले जे नातेवाईक आसात आनी आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांची काळजी घेवपाक देवान तांकां शक्ती दिवची. प्राचीन काळात मनशाच्या जिविताचे 4 भाग आसताले आनी एक भाग 25 वर्सांचो आसतालो. हाचो अर्थूच असो की त्या वेळार मनीस 100 वर्सां जगतालो. आज बाब एल्टनान आपल्या जिविताची 2 पर्वां पुराय केल्ली आसा. म्हणजे 50 वर्सां पुराय करून तो आज 91व्या वर्सांत पावल दवरता. 50 वर्सांचो आपल्या जिविताचो काळ हो कसो ताणें सारलो, ही जीण तो कसो जगलो, ताका जे अनुभव आयले, बरे वायट अनुभव ताका 50 वर्सांत आयले आसतले आनी बरे आनी वायट लोकूय ताका त्या वाटेर मेळ्ळे आसतले. ताजो तो आज जरूर विचार करतलो आनी फुडल्या वाटचालीक ह्या अनुभवाचो ताका बरो फायदो जातलो. हांव चड वेळ घेना. हांव जाणा एल्टन डिकोस्ताक हांव एक सक्सेसफूल बिझनेसमॅन म्हणून वळखतालो. ताणें आपल्या करणी, आपल्या प्रामाणीकपणान आपलो वेव्हार वाडयलो. आज तो ह्या वाठारांतलो एक व्हडलो बिझनेसमॅन जावन आसा. हें करता आसतना ताचे भितर जी सामाजीक बांदिलकी आशिल्ली ताका ताणें तो थंय विसरलो ना. लोकां बद्दल जी आपुलकी आशिल्ली, जे प्रेम आशिल्लें, ताका लागून तो समाजकारणांत आयलो, राजकारणांत आयलो आनी निमणे आतां तो आमच्या पक्षाचो, काँग्रेस पक्षाचो आमदार जावपाक पावलो. तुमच्या सगळ्यांच्या तेंक्यान तुम्ही जो तेंको दिलो ताका, त्या खातीर आज बाब एल्टन डिकोस्ता आमदार जावपाक पावला अशें म्हाका दिसता. आनी हांव जें पळयता तातूंतल्यान दिसून येता की बाब एल्टन आपल्या मतदारसंघांतल्या लोकांची बरी काळजी घेता म्हणून लोक ताजे बरोबर आसा, ताजे फाटल्यान आसा. म्हाका खात्री आसा की एल्टन तुमची निराशा करचो ना. तुमच्या अपेक्षे प्रमाणे तो आपूण काम करतलो. ह्या मतदारसंघातल्या लोकांच्या उदरगती खातीर तो वावुरतलो आनी फुडले खेप परतून एक फावट आमदार जावन विधानसभेक तो वतलो हाची म्हाका पुराय खात्री आसा. हांव देवा कडेन मागता बाब एल्टनाक देवान बरें आरोग्य दिवचें आनीक ह्या केपेंची, ह्या गोंयची आनी देशाची सेवा करपाची ताका संद दिवची. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बाब एम.के. शेख सदांच बाब एम.के. शेखाचे तरफदार भाशण आसतात. आमचो काँग्रेस पक्षाचो एक बरो उलोवपी. आतां मागता
आमचे थोडे स्पीकर उरल्या भावना थोडेच एक 4 स्पीकर जातकीच आमचे जवळजवळ काबार जातले. आता मागता स्पेशली आयच्या फंक्शनाक आयिल्लो AICCचो सेक्रेटरी इन्चार्ज ऑफ तामिळनाडू बाब गिरीश चोडवणकर हाचे कडेन मागता तांणी 2 शब्द उलोवचे. बाब एल्टनाचो 50वो वाडदिवस तो साजरे करपाक आज ते सगळे बरे मागपी स्टेजीच्या सकल आसात, तशेंच तेजे बरे मागपी माचयेर आसात. ताची घरकान्न आमची इन्चार्ज बाय अंजली, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी, आमचे दुसरे आमदार बाब विजय सरदेसाय, आमचे MP कॅप्टन विर्याटो, आमचे साऊथ गोवाचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावयो, बाय मनीषा, बाब MK शेख, बाब सुभाष फळदेसाय, आमचे वायस प्रेसिडेंट विठोबा देसाय, बाब भरत, बाब प्रदीप, बाब अमरनाथ पणजीकर, बाब श्रीनिवास, बाब अर्चित, म्हाका थोडी नांवां चुकपाक शकतात, तेजे वयली माफ करची. हांगा हजर जाल्ले आमचे केपें मतदारसंघातले जे एल्टन बाबाचेर खूब मोग करतात आनी खास करून तेज्या वाडदिवसाक आज सगळ्यांनी उपस्थित लायिल्ली आसा. ती पळयली जाल्यार बाब एल्टन हो कितलो आपल्या मतदारसंघा कडेन कनेक्ट आसा तेजी चुळूक आयज ह्या बर्थडे सेलिब्रेशनान दिसून येता. बाब एल्टन आनी म्हाजी वळख म्हणजे म्हाजी म्हणजे परस हांव काँग्रेसची वळख म्हणटा जवळ जवळ 25 ते 28 वर्सां पयलीं आमचो आमचे युथ काँग्रेसचो पयलींचो कडगंज कार्यकर्तो बाब गोविंद देसाय, ताका आमी जाल म्हणटात. बाब गोविंदान म्हणलें तुका एक आपूण हांव तेन्ना युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट गोंयचो आनी तूं म्हणपालो एक तरणाटो जाका खूब उमेद आसा काम करपाक. आपूण तुका ताका इंट्रोड्यूस करपाक सोदता आनी ताका एक संदी दिवपाक जाय पार्टीन भितर काम करपाक. आनी त्या टायमार बाब एल्टन आनी म्हाजी वळख जाल्ली आनी तेन्ना युथ काँग्रेसीन तेणें वावर करून तेजे नंतर स्टेटीचो गोवा प्रदेश युथ काँग्रेसचो सेक्रेटरी मेरेन तो पावलो. वेगळे वेगळे एक्टिविटीज सारको इन्वॉल्व जातालो आनी गांवांकूय तो वावर त्या टायमार सुरू करतालो. म्हणजे त्या फातोरप्या गांवांत थंय काम करपाक तशें इजी नाशिल्लें, पूण तो एक बरो बिझनसमॅन आशिल्लो यंग एजीचेर आनी आपलो बिझनस डेव्हलप करता करता तो पॉलिटिकली काम करतालो. त्या टायमार म्हाका चिंतलें दिसता बाब एल्टनान की आपूण एका दिसा ह्या मतदारसंघाचो आमदार जावन गोवा विधानसभेक आपूण केपेंच्या लोकांक रिप्रेझेंट करतलो म्हणून. आनी तेजे नंतर बाब एल्टनान पॉलिटिक्स करता करता आपलो समाज सेवा सोशल वर्क वेगळे वेगळे रितीन चालू दवरलो आनी तेजे भाग्य उरलें तें म्हाका दिसता लास्ट टायम आमचो पक्षाचो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाबू कवळेकर हेका कितें दुर्गती शिकली काय तो एल्टनाची एक आशीर्वाद आशिल्लो आनी तो उठोन बाकीच्या 10 आमदारां भितर BJPन पार्टी मर्ज केली
तेजे नंतर 2 वर्सां म्हाका दिसता याद जाता आमचो सुभाष फळदेसाय, बाबा MK शेख, आमी बाबा विठोबा अशें करून आमी ग्रूप करून जवळ जवळ 2 वर्सां 2019 ते 2021 आमी मतदारसंघात बोले भाई त्रिजाय आशिल्ले आनी बाकीचे आमचे केपेचे थोडे लिडर्स आमी मुवमेंट चालू दवरलो. बाबू कवळेकर गेलो जाल्यार सुद्दां मुवमेंट चालू दवरलो. पूण आमकां वसत थंय सांगताले की ह्या मतदारसंघात परत काँग्रेस जिखपाक खूब डिफिकल्ट, कारण बाबू कवळेकरान ह्यो मतदारसंघ खूब कॅप्चर केलो आसा, तुमचे कडेन कॅन्डिडेट आसपाना. आणि तेजे नंतर बाब एल्टन एक्टिव्ह जालो आणि आमी ताका थोडो पुश दिलो सगळ्यांनी, कारण केपें मतदारसंघ इमिजिएटली आमी चिंतपाक लागले की बाबा एल्टन एक कंस्ट्रक्शनांनी आसा, बाबू कवळेकरा कडेन TCP मिनिस्ट्री आसा. आमी थोडो टायम घेतलो, थोडो दुबाव येयलो की एल्टन बाबू कवळेकराच्या प्रेशरा अंडर नंतर कॉम्प्रोमायज जावन फाटीं बी सरपाना काय म्हणून एक दुबाव आमकां सगळ्यांक दिसतालो, कारण तो कंस्ट्रक्शन बिझनसान आशिल्लो आनी बाबू कवळेकर TCP म्हणून ताका म्हणलें हें करीत. पूण बाबू ज्या तरेन एल्टनान खास करून बहुजन समाज आनी खास करून आमचे ल्हान समाजाच्या लोकां भितर एक कनेक्ट वेगळो केलो, तें पळयत जाल्यार आमकां सगळ्यां कडल्यान हें जावपाक लागलें की आमी सगळे एल्टना बरोबर आसा. मोरपिल्ला ह्या सगळ्या गांवांतले जे आमी एक खोखो हांव खंयच्या तरी कनेक्ट आशिल्लो एसोसिएशनाक, ते प्लॅनूय येवन सगळे सांगपाक लागले की आमी सगळे एल्टनाक मुखार काडटात, आमी सगळे एल्टना बरोबर आसा. लकीली इलेक्शन लागीं पावलें, प्रियंका गांधीची सभा गोंयांत आमी घेवपाचें ठरयलें आनी तिची एक मागणी आशिल्ली की आमी एक ट्रायबल बेल्टांत आपल्याक वचून प्रोग्राम करपाक जाय म्हणून. आनी ती पूर्ण जबाबदारी बाब एल्टनान टायमार घेतली. म्हाका दिसता आमी मोलपिल्लाच्या गांवांत तो प्रोग्राम दवरलो आनी प्रियंका गांधी पयल्याच फावट गोंयांत पॉलिटिकल प्रोग्रामाक गोंयांत पावली. आनी ज्या तरेन ज्या मेहनतीन आनी जो एक कनेक्ट करून एक बरो ट्रायबलाचो प्रोग्राम प्रियंका गांधीन मोलपिल्लाच्या गांवांक दिसभर वेळ साधून एक वेगळे तरेचो सुवाद आनी संवाद लोकां कडेन गाठलो आनी त्याचो म्हाका दिसता खुबसो फायदो बाब एल्टनाकूय जालो, आमच्या काँग्रेस पक्षाकूय जालो. आनी तेजे नंतर जे कोणी प्रत्येक जाण उलयतालो की केपें मतदारसंघ जिखपाक खूब डिफिकल्ट, खूब लोक तर पयस म्हणटाले की केपें मतदारसंघ जिखपाक शकना. पूण हो इतिहास फक्त एल्टन आनी तेजो जो लोकां कडेन वागपाची पद्दत, लोकांक लागीं घेवपाची एक तेजे कडेन आशिल्ले क्वॉलिटीज, ह्या खातीर सगळे लोक तेजे बरोबर येवन एल्टन एक इतिहास करून ह्या मतदारसंघात जिखून येवन एक वेगळे कार्य तेणें गोंयांत दाखयलें. बाब MK शेखान उल्लेख केलो, आमच्या अंजलीबाईन बीन एक उल्लेख केलो की आमचे जेन्ना आमदार परत फुटपाक सगळे जाण बरोवपाक लागले, तितून भितर एक सावथ गोवाचो व्हडलो लिडर तोय बीन एल्टनाक एक घरा कडेन रातचो म्हाका दिसता गाडयेन घालून बॅगां घेवन पावलो आनीक एल्टनाक ते पयशे थंय दवरले आनी म्हणपाक लागला आयज आपले सगळे जाल्ले आसा, तूं यो म्हणून. म्हाका खबर ना ते कितले 30 crores काय 40 crores कितें आशिल्ले, म्हाका एल्टनाक खबर आसतले. भेटलेले तो वालोर दिता एल्टनाक. एल्टनान त्या पयशांचे तोंड पळयलें ना, मिनिस्ट्रीचे तोंड पळयलें ना. आनीक आमचे बाब युरी आनी बाब कार्लोस हे तिनूय आमदार आमच्या पक्षा बरोबर ठामपणे रावले आनी एक वेगळे केपेकारांचे नाव जे बाबू कवळेकर लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणजे येतले व्हडले पद तेजे कडेन पावयल्ले, त्या पदाचो मान न राखता केपें मतदारसंघाच्या लोकांचेर अपमान करून तो पक्ष सोडून गेलो. ती पुनर्वृत्ती
हे करपाची संधी आनी सगळे आमिष सगळे बाब एल्टना कडेन येवन सुद्दां एल्टनान आपली पक्षाची निश्ठा आनी लोकांक दिल्लें उतर, कारण हे आमदार खूब जाण गेल्ले, तेणी देवळां वचूनय सोपूत घेतलेलो, चर्ची कडेन वचूनय सोपूत घेतलेलो, तेणी देवान सुद्दां फोटोन ते गेले. आनी पूण एल्टनान आनी एल्टनाच्या म्हाका कुटुंबाकूय हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. त्याच बरोबर बाब युरी आनी कार्लोस हेंचे हें करता, कारण तेणी जें देवाक उतर दिल्लें, लोकांक विसरपा जातालें, पूण तेणी एका देवाक उतर दिल्लें, तें उतर मानून त्या पक्षा बरोबर रावले. पूण तांचे खेरीज कॉंग्रेच्युलेट करता आनी केपें मतदारसंघाच्या लोकांचे कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी तुमी एक बरो आमदार निवडून दिले म्हणून तुमचें देव बरें करता. धन्यवाद. आयज कर्नाटकाचे एक मंत्री बाब सतीश जारकोळी म्हाका दिसता ताणें खास प्लॅन केल्लो हांगा येवन एल्टनाच्या बर्थडेक ताका विशीस दिवपाक, पूण कांय अडचणीन तो दिल्ली साकून ताचो फ्लायट टेक ऑफ जालो ना आनी त्या खातीर तो आयज पावलो ना. ताणें म्हाका कन्वे केल्यात की आपले वतीन एल्टनाक विशीस बर्थडेचे दिवचे म्हणून. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब गिरीश. आता मागता गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष बाब अमित पाटकर आणि आपले 2 शब्द सांगचे. बाब अमित पाटकर भावानं एक 3 स्पीकर उरल्या आणि रोखडोच केक कापया आमी. चड उलयना तेजी येवच्या पयलीं मायन जालें, चड उलयनाका थंय. म्हाका दिसता केपें मतदारसंघाचो लाडको आमदार हो आज हाफ सेंच्युरी पुराय करता. तो गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीन आमच्या लाडक्या आमदाराक 50 वर्साची हुनून परबी आनी ताका आनी ताच्या घरकान्नी बाब एल्टन आनी ताच्या घरकान्नी वेडिंग एनिवर्सरीच्यो हुनूनीत परबी. म्हाका दिसता पॉलिटिक्साचे सिच्युएशन वातावरण सगळे आमचे सिनियर लिडर बाब गिरीश चोडणकरान सगळे डिटेलान सांगला. पूण आज जेन्ना आमचे AICCचे इन्चार्ज आनी सेक्रेटरी इन्चार्ज जेन्ना आमी वेन्यूचेर येतालीं आनी थंय मेन रोडाचेर जेन्ना पावले तेन्ना म्हाका दिसलें की 2027 पावले म्हणून. कित्याक थंय पावतकीच म्हाका अशें दिसलें की काँग्रेस पक्षाचें सरकार ऑलरेडी आयलें. ते भायर लोकांक पुलीस सगळे पळोवन. सो म्हाका दिसता बाब एल्टनान बरी सुरवात केल्ली आहा. आज पुराय गोंयभर लोकांचो आक्रोश हो आज सद्याच्या रुलींग डिस्पेन्सेशनाच्या अगेन्स्ट आसा. हांव चड वेळ घेना कित्याक आनीकूय स्पीकर हांगा उलोवपाचे उरल्यात. पूण आयच्या दिसा खास करून जेन्ना बाब एल्टन आपली 50 वर्सां पुराय करता, गेल्ली 3.5 वर्सां म्हाका क्लोजली ताचे कडेन काम करपाचो एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. आनी म्हाका दिसता आमचे 3 आमदार काँग्रेस पक्षा बरोबर जे ठामपणे रावले ते आमी प्रत्येक अधिवेशनान पळयलें की तांणी ह्या सरकाराक बॅकफुटार घातिल्ले आसा. आनी ह्या 3 आमदारां भितर जर आमी तांकां जर तर तागडेन जर तर तोलत जाल्यार म्हाका दिसता आमचे 2 आमदार जर आमी एका सायडीन घालत इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एक्युमेन, इन टर्म्स ऑफ ताका आमी दोगांय हांव आनी बाब आमचो CLP लिडर ताका आमी पॉलिटिकल पंडीत म्हणटा. कित्याक लोकसभेच्या निवडणुकीक आमी ताका साऊथ गोवाचो कॅम्पेन इन्चार्ज केल्लो आनी बाब एल्टनान पुराय साऊथ गोवाच्या जनतेक एक गॅरंटी दिल्ली आनी खुबश्या न्यूज चॅनलान ती व्हायरल केल्ली की एल्टन की गॅरंटी. आनी म्हाका दिसता बाब एल्टनान आमचे जे खासदार हांगा बसल्यात दक्षिण गोंयचे बाब कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस त्या वेळाचेर म्हाका दिसता एक टीम एफर्ट बाब विजय सरदेसाय हांगा आसा. म्हाका दिसता सगळ्यांनी मेळून एक टीम एफर्ट करून म्हाका दिसता सगळे दक्षिण गोंयचे लोक एकठांय रावले, एकजुटेन आमी जिखून हाडलो. तो परत एकदा आयच्या बर्थडे बॉय जाणें 50 वर्सां पुराय केली ताका मना काळजांतल्यान परबी. आनी म्हाका दिसता येणाऱ्या फुडल्या 2027च्या निवडणुकीक जे आज तुवें आज हांगा हेजेर अरेंजमेंट जो केला तो म्हाका दिसता मुखार आमी ह्याच स्थळाचेर म्हाका दिसता आमचे सरकाराचे हांगा
जाल्यार एक एलिगंट एक स्मूथ ऑपरेटर कसो एल्टन म्हणटा तसो बरो स्मूथ ऑपरेटर. गिरीशान सांगला की एल्टनान सारको बाबूक धाडलो आनी हे सायडीन एंट्री मारली म्हणून, आनी ती एंट्री ताणें सारकी घट धरली. ताजो व्हडलो समर्थक मडगांवचो आमदार आशिल्लो की एल्टनाक तिकीट मेळोंकूच जाय म्हणून. पुणून मडगांवचो आमदार जेन्ना उडी मारून गेलो, सोपूत घेवन पसून उडी मारून गेलो, तेन्ना एल्टनान ताका याद करून दिली की आपले मायक आपल्याक उतर दिलां. हे पेपरार आयिल्लें, आपल्याक मायक उतर दिलां, आपले एक बरे भशेन वयर काडला आनी आपूण उतराक न्हयकार वचपी मनीस न्ही म्हणून. आनी ताजे खातीर हांव तुमकां सगळ्या केपेकारांक परबी दिता की उतराक सेर्त आशिल्लो मनीस निवडून दिवप, तुमचो लोकप्रतिनिधी करप आनी ताजे बरोबर फुडें वचप. हाजे परस व्हडलें वैशिश्ट गोंयचे राजकारणान ना. उतराक म्हणटा सेर्त आसपाकूच जाय. आनी उतराक सेर्त आसतना एक बरो बिझनेसमॅन, एक स्मूथ बिझनेसमॅन, जाका ला ग्रेस म्हणल्यार अशें डिवायन फेवर म्हणटात, म्हळ्यार देवाचो आशिर्वाद आसा. आनी देवाच्या आशिर्वादान ताणें खूब केलां, खूब बांदलां. ताजें हॉटेल ह्या खेपे काँग्रेसचे कॅम्पेनीचे सिद्धार्थ गोवाय कशें जाल्ले, आनीक खूब जाण सूट बीट मारून तयार जाल्ले की जालो सरकारूच जालो म्हणून. सारके सूट मारून मोदो विशाल काकोडो लिस्ट घेवन बशिल्लो कोणाक कितें पोर्टफोलियो दिवपाचें. ही पिशेपणां परती जावंक जायना तर जाल्यार एल्टना असले मनीस जे प्रॅग्मॅटीक म्हळ्यार ज्यांचे पांय जमनीर आसा, असल्या लोकांची आज राजकारणात गरज आहा. राजकारणात गरज कित्याक आहा? आतांच अमित पाटकरान म्हणलें की आमी सगळे एक जाले आनी कॅप्टन मिरियातो जिखलो म्हणून. हे सगळ्यांनी तकलेन धरूंक जाय की एक जाल्यार जैत जाता आनी एक जर जावप हे गरजेचें. जाल्यार हे प्रॅग्मॅटिझम, हे समजून घेवप आनी हे मानून घेवप आनी फुडलें पावल कशें मारप, ती मॅच्युरिटी आशिल्ले राजकारणी आज गरजेचे. फक्त आपुणूच हम करे सो कायदा अशें म्हणलें म्हणून जायना. सगळ्यांक एकोमोडेट करून सगळ्या गोंयकारांक बरोबर घेवन हो भ्रश्ट सरकार, ह्या भ्रश्ट सरकाराक घरात हाडप हें आमी आज संकल्प करपाची गरज आहा. आनी हें जर आमी करतात जाल्यार एल्टना असले जे निवडून आयिल्ले लोकप्रतिनिधी, ज्यांचे पांय जमनीर आहा, जे स्मूथ ऑपरेटर, जे सगळे पक्षांक घेवन फुडें वचूंक शकता, असले मनशांक एक बरे उद्द्यार दवरून तांचे आयकून घेवन गोंयच्या लोकांनी आनी चड करून केपेच्या लोकांनी फुडें पावल मारपाची गरज आहा. आज एल्टनाचे वाडदिवसाच्या दिसा हांव ताका म्हजे कडच्यान परबी दिता, ताका एक बरी भलायकी मागता आनी ताजो खड्डो जसो शायन जाता तसो आतां तांचे AICC सेक्रेटरीन सांगलां की सक्सेस इज ऑन द शायन ऑफ द बोल्ड हेड म्हणून. सो ताजें तो बरो शाखाल आहा, तो एक बरो ऑपरेटर आनी तो फुडें जर सरकार करतलो जाल्यार ओगीच नाका आशिल्ली सपनां करिनासतना रियलिस्टीक सपनां घेवन फुडें वतलो आनी हें करपाक ताजे बरोबर आमी आसतले. हें हांव तुमकां उतर दितां. एल्टनाक जें सगळें बरें जावचें, ताका देवान आशिर्वाद दिवचो, लोकांनी आशिर्वाद दिवचो आनी गोंयचे जनतेन आशिर्वाद दिवचो आनी ताका बरे दीस येवचे, इतलें हांव देवा कडेन मागतां. ताका आनी एकदां हॅपी हाफ सेंच्युरी आनी ताजें काजारी जिवितूय बी आज फुडें वता. ताजें आज वेडिंग एनिवर्सरी. हे काजारी जिवितूय ताजें बरें घट्ट आहा. तो लायन बीन मारपी न्ही, तो सारको क्लियर तसो, ताका रिकॉर्ड बरो आहा आनी तो रिकॉर्ड ताणें तो तसोच बरो दवरतलो ही म्हाकाय खात्री आहा, ताजे बायलेकूय खात्री आहा, तुमकांय खात्री आहा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बाबीजी सरदेसाय आतां येता तुमच्या मुखार आपले 2 शब्द सांगपाक. पार्लमेंटाक गोंयकाराचो आवाज उठोवपी सावथ गोवाचो आमचो MP बाब विर्याद फेर्नांडीस. नमस्कार. आमचे माचयेर सगळे बसल्यात लिडर, नांवां घेना कित्याक 2च मिनटां म्हणलें ताणें. आयज आमचो केपेंचो आमदार, एक लिडर, डॅशिंग लिडर, ताका आयज बड्ड्या दीस हांव उनवणीत परबी दिता आनी ताच्या घरकान्नी एल्टन बाबा बरोबर वेडिंग एनिवर्सरीचेरूय उनवणीत परबी दिता. आयज ताच्या भुरग्यांक आनी ताचे आवयकूय हांव परबी दिता.
एल्टन बाबाचे सांगचे म्हळ्यार सगळ्यांनी बरें उलयल्या, बट हांव ताजी एक लिडरशीप क्वॉलिटी सांगता. कित्याक ज्या बॅकग्रावंडांतल्यान हांव येता, एक नेवल बॅकग्रावंड, सदांच पळयता की हू हॅज गॉट लिडरशीप क्वॉलिटी. आनी ती लिडरशीप क्वॉलिटी थोडक्यान सांगता. जशें बाब अमित पाटकरान सांगलें लोकसभाचें इलेक्शन, जेन्ना बाब एल्टनाक डिक्लेअर केलो एज द कोऑर्डिनेटर फॉर साऊथ गोवा, सो तेन्ना ताणें मिटींग घेतली आनी 20 ब्लॉक प्रेसिडेंटाक आपयले आनी ताणें आपणाचें भाशण अशें स्टार्ट केलें, आय एम द कॅप्टन ऑफ द शिप, माय शिप माय कमांड. हांव म्हाका एल्टन बाबाक याद आसा. आनी आमी म्हणटा जेन्ना घेर पेट्टा न्ही, द ब्युगल हॅज बीन साऊंडेड, ताणें ते ब्युगल साऊंड केले ह्या उतरांनी, आय एम द कॅप्टन ऑफ द शिप. आनी ताजे उपरांत अश्यो आनी 1-2 गोश्टी म्हाका याद येता. जेन्ना 1 तारखेर मेयाचे केप्यां गांवांत ताणें 18 एंगेजमेंट प्लॅन केले. आमी 9 स्टार्ट केले सकाळीं, आनी आमकां सांकवाळ एक मिटींग आशिल्ली. अरावंड 5 हांवें एल्टन बाबाक सांगलें पळय आमकां थंय मिटिंगेक पावपाक जाय, कांय भिनाका म्हणपा लागलो, आयज कशें काबारूच करपाक जाय. ताणें एकूय मिटींग सोडूंक ना, 18 जाग्यांचेर गेलो. दॅट इज लिडरशीप. आय हॅव टू कंप्लीट द टास्क. आनी एका गांवांत जेन्ना पावले आमी, लोक भरलेलो. एक बापूय ल्हान भुरग्याक घेवन हाताक घट धरून उबो आशिल्लो. इतले गर्देन एल्टन बाब त्या ल्हान भुरग्याशी वेता, ताका नांवान उलो करता आनी ताका सांगता, फाल्यांच्यान तूं म्हाका 8 गुड मॉर्निंग अंकल म्हणनाका. तो ल्हान भुरग्याक सांगता, फाल्यांच्यान 8 वाजता सकाळीं म्हाका गुड मॉर्निंग अंकल म्हणनाका. सो हांवें एल्टन बाबाक विचारलें, बाबा हाची कितें हें तुवें म्हळें. तो खंय ल्हान भुरगो एल्टन बाबाक सदांच 8 वाजता कंटिन्युअसली फॉर 6 months 8 सकाळीं फोन करप, गुड मॉर्निंग अंकल, म्हजो रस्तो केन्ना करता. हांव म्हाका एल्टन बाबाक याद आसा जाल्यार मेन थिंग इज ताणें त्या भुरग्याक नांवान उलो केलो. त्या भुरग्याशी वेता तो गर्देन आनी ताका सांगता तुजो रस्तो केलो. आनी ते आपणाचे स्वता पयशे मोडून तो रस्तो केलो. सिन्स लिबरेशन तो रस्तो नाशिल्लो. सो दिस इज लिडरशीप क्वॉलिटी. ताणें वचन दिलें एक ल्हान भुरग्याक आनी ते पुराय केलें. एल्टन बाब, आय एम विशिंग यू ऑल द व्हेरी बेस्ट एंड युअर फॅमिली मॅन. म्हाका दिसता द जर्नी हॅज जस्ट बिगन फॉर युअर लिडरशीप. जय हिंद, जय गोवा. बरें करूं बाब विर्यात. कांय गजाली बाब विर्यातान सांगल्यो ज्यो आमकांय खबर नाशिल्ल्यो. आतां तुमच्या मुखार येता गोंय राज्याचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमाव. माचेर वचून आशिल्ले आयचे दिसाचे तुमच्या सगळ्यांचे मोगाचे केपेंचे आमदार बाब एल्टन डिकोस्टा, तेजी घरकान्न बाय वेलंकी, तेजी आवय बाय ग्रेस, सासपाय सासमाय, तेजी धूव बाय एनली, माचेर बसून आशिल्ले आमचे AICCचे सेक्रेटरी दोतोर अंजली निंबळकर, फातोर्डाचे आमदार बाब विजय सरदेसाय, AICCचे सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी बाब गिरीश, आमचे पक्षाचे प्रेसिडेंट बाब अमित, दुसरे दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विर्याटो, आनीक माचेर बसून आशिल्ले एल्टनाचे वेल विशर काँग्रेस पक्षाचे अधिकारी, सरपंच, पंच आनी म्हज्या मोगाळ केपेंच्या भावांनो भयणीनो आपुरबायच्या भुरग्यांनो, खरेंच आयच्या दिसाक खुशालकाय भोगता 2 उतरां तुमकां सांगपाक. आनी याद जाता ज्या वेळार बाब एल्टन डिकोस्टाक
केपेच्या भागांत काँग्रेस पक्षांनी त्या वेळार गिरीश चोडणकरान एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली, जबाबदारी दिली की केपेचे जे पद्धतीन सदांच काँग्रेसाचे बेस्ट आसताले आनी जे लोकांनी कंप्लेन आसताली की 20 वर्सां आदी आमी सदांच एक काँग्रेस पक्षाक तेंको दिता, आमदार निवडून दिता आनी गांवांत कसलेच विकास जावंक नाशिल्ले. नो डाऊट काँग्रेस पक्ष पावरांतूय आशिल्लो. त्या वेळार पासून एसटी भावांक केपेकारांक अन्याय जाताले. म्हाका याद जाता 2020 जेन्ना हांव बाब विजय सरदेसाय मोडगांवच्या गांवांत आशिल्ले आनी त्या वेळार आमी भासाभास करताले आनी केपेचो टॉपिक येयलो. त्या वेळार चिंतताले कोण केपेचो हो ही कॉन्स्टिट्युएन्सी मुखार व्हरपाक. एक कापास्ताद आसलेलो मनीस त्या वेळार एल्टन म्हणून एक गाजताले आनीक जेन्ना बारीकसो जरी तर या बाब एल्टन डिकोस्टा तुमच्या आमदारा बराबर आज जेन्ना आमी जावं बाब अमित पाटकर काँग्रेस पक्षाचे जेन्ना विचार, स्टेटीचे विचार आनी इश्यू आमी जेन्ना गायडन्स आमकां जाय. आमगेलो एक ग्रुप आहा, ग्रुपाचो तो नांव हांव सांगना, व्हॉट्सॅपाचो एक ग्रुप आहा, पूण आमचे मदें जायते डिफरन्सीसूय जाता. पूण फायनली एक ओदमास जो बाब एल्टन डिकोस्टाक आहा, कित्याक जे एक्सपिरियन्स बारीकसो जेन्ना तेजो बापूय बाब क्रुजिनो जावं तेजी आवय बाय ग्रेस जावं तेजो भाव जॉफ्टन सेन्झिल, एल्टन डिकोस्टा इज अ सेल्फ मेड मॅन. पयलेच जेन्ना एक रिस्क एक गोंयकारान घेतलो त्या वेळार बिल्डिंगां हाडपाक आनी आपल्याले मायेचें नांव ग्रेस हॉस्पिटॅलिटी हेचें नांव घेवन हेचे विचार घेवन मुखार सरलो. हांव सदांच जेन्ना चोयता हे बारीक गूण जे तेज्या मायेच्या भितर आसा. हिज मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the business ideas. Then when Elton DeCosta एक भुरगो आशिल्लो त्या वेळार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आफ्टर द पासिंग अवे ऑफ हिज फादर मुखार आख्खी फॅमिली घेवन एक उदाहरण. आज जेन्ना तो 2004 3 दिसता म्हाका मोगान पडलो, 4 काजार जालो आनी त्या वेळार एक आपली गोरकान बाय वेलांकी आज तेजोय हात आसा. म्हाका हांवें म्हजे एक्सपिरियन्सा मध्ये 3 बायलांचो हात. देर आर 3 वुमन बिहायंड एल्टन डिकोस्टा. 1 इज हिज मदर बाय ग्रेस, 1 इज हिज वायफ वेलांकी एंड 1 इज एनली. खास करून पयले सुवातेर तुज्या फॅमिलीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हाका खबर आसा सोंपें न्हू ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी तुजें कॉन्ट्रिब्युशन ज्या वेळार इतले सॅक्रिफायस करपाक पडटा. तुज्यान जाय जाल्यार खंयच्या संवसाराच्या खंयच्या जाग्यार वचून सेटल जावपाक तुका एक ताकद आसपाची. पूण तुजी फॅमिलीन आज जे सॅक्रिफायस केलेले आहाय, खास करून तुजी बायल. थोडेशे पॉलिटिशियनाचे बायल्यो म्हाका दिसता ताबडतोब फोन मारीत आसता, पूण एल्टना एक पुसाय चोयला रातचो 10:30 11 o'clock, अरे जेवपा येवपाचो येवपाना. हे प्रश्न आज हांव तुमकां कित्याक सांगता भावनो, खास करून केपेकारांनो, तुमचो मतदारसंघ केपें नंबर 1 करपाक
बार्शेच्या गावात जाऊ केपेच्या गावात जाऊ विकास हाडपाक तेजे विचार आणि तेजे ऑर्गनायझेशन आणि तेजे वांगडी आसपी सगळे लोक आणि ज्या पद्धतीन आज तुमच्या भागात विकास करपाक तेणे प्रयत्न केलेलो आसा लायटी उदक रस्ते जॉब म्हाका दिसना आमचे मदे आमदारा मदे इतली तेका कापासतात हा ONGC म्हणटाय ते म्हाका खबर आसूना ह्या भागात आहा म्हणून पण ONGC कडेन या मतदारसंघात या भागात एक पंचायत हॉल केली लोकांक जाता ते भाशेन आदार करपाक ग्राउंड कोता असले CSR रुलिंगा सोड ऑपोजिशना सोड रुलिंगातूय ना पण आज या तुमच्या आमदारान आपल्या पासून कित्याक म्हाका खात्री हा म्हाका खबर आसा या तुमच्या आमदाराचे सॅक्रिफायस कोट्यांनी रुपयाची ऑफर येव कोणूच दुसरो आलो जाल्यार घेवन सेटल जावपाचो आज जे गोंय सांबाळपाचो जे बाब स्पीकर उलयलेले आहे म्हाका दिसता एल्टन हॅज अ बिग रोल टू एक्ट एज अ कॅटलिस्ट कित्याक तेका इगो ना बारीक मनीस एक एक वाठारांनी एक एक घरांनी लोकांक ओळखता आमचे ST भावांक ज्या पद्धतीन जे इश्यू खास करून विधानसभेत सोपे न्हू पण जेन्ना जेन्ना काँग्रेस पक्षान बाब एल्टन डिकोस्टाक उलो मारलेलो आसा ही हॅज डिलिवर्ड हांव सदांच म्हणटा BJP पक्ष जावं दुसरे पक्षा कडेन डेम्पो आहा डेम्पो आल्यार कितें जाता आमको एल्टन डिकोस्टा आहा आनीक जेन्ना बाब एल्टन डिकोस्टाचे आज एक स्वप्न आहा केपें नंबर 1 करपाक हे प्रयत्न जे तो करता म्हाका दिसता देवाचे आशीर्वाद तेका खूब आसा आज जेन्ना हांव मागता केपेकारा कडेन आज तुमचो आमदार जो पण आहा तेका जबाबदारी दक्षिण गोंयची पासून जातली सोपे न्हू थोडेशे लिडर गोंयांत आसा ज्या लिडरांक आज ह्या सरकारा विरुद्ध झूज मांडपाक आमी आज प्रयत्न करता हे हांव काळजांतल्यान सांगता हांव उदाहरण दिता क्वेश्चन आवराच्या वेळार आमकां जरी तर अभ्यास करपाक पडटा राज फोडपा पडटा तो 11:30 जरी तर असेंब्ली सुरवात जाता सारको 11:20 पावता अरे बाबा इशू कितें 10 मिनटां भितर रेडी फार मारपाक आनी ज्या पद्दतीन फार मारता सरकाराक एक्सपोज करता ते म्हाका दिसता तुमी सगळ्यान चयलेलें आसा हांव रावता की होच मोग आनी आशिर्वाद जो आयच्या दिसाक तुमी बाब एल्टनाक दिलेलो आसा तोच मोग आनी आशिर्वाद तुमी मुखारी तेका दितले दुबाव ना 27 जो चॅप्टर तुमी ओपन केला जो 22 ओपन केल्लो तो ओपनू आसतलो आनी दुसरे जे तुमी क्लोज केलेले आहे हे क्लोज जातले म्हण हांव रावता आनीक रावता तुमचो मोग आनी आशिर्वाद बाब एल्टनाक मोगार आसतलो आनीक पावट तेजी घोरकान्याक बाय वेलांकीक तेजी मायक फॅमिलीक खास करून सेंझिलाची हांव उलयलें ना बट सेंझील जावं बाब जॉफ्टन तिगाय म्हाका उगडास येता आलेमाव भावाचे ज्या पद्दतीन सारको संडेचो मिसा वचपाचो संडे जरी तर तुवें 10 ते फोन मारला फोन मेळना मिसा वचपाचो संडेचो एक सिस्टम आहा आनी असले मनीस गोंय राखपाक एल्टन डिकोस्टान पयशे केले दुबाव ना MLA जायनासतना MLA जावंच हुणे आनी ते पयशे तेणे लोकांकूय दिलेले आहे चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूट आज तेज्या पायच्या नांवान इस्कॉल जावं दुसरे इन्स्टिट्यूट केलेले आहे आणि काँग्रेस पक्षाक पासून हेल्प केलेलो आसा आनी हांव रावता की होच
बाब एल्टन डिकोस्टा 27 जेन्ना म्हाका खात्री आहा आमचो सरकार जातलो एट दॅट टायम वी कॅनॉट फॉरगेट द कॉन्ट्रिब्युशन वॉट बाब एल्टन डिकोस्टा हॅज डन फॉर द काँग्रेस पार्टी आनी सदांच देवान तुजेर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. सगळ्यांक तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून. देव बरें करूं बाब युरिया आरेमो. आमचे भितर आता अल्डोणेचे आमदार पाविली कडेन आसात बाब कार्लोस फेरेरा. आता 2 मिनटांनी आमी केक कापतात बाब एल्टनाचो. म्हाका वायट दिसता खुबशे भाव आमचे उबे आसात पूण कांय नजो एक 5-6 मिनटांनी हो प्रोग्राम आतां सोंपतलो. ताजे पयलीं हांव मागता आमचो MLA बाब एल्टन डिकोस्टा ताजे घरकान्न आयचो दिसाचो केक कापपाक. मातसो आमचो आमदार मातसो लेट पाविलो पूण मागता कार्लोस फेरेरा कडेन 1-2 शब्द. अल्डोणेचो आमदार बाब कार्लोस फेरेरा. गुड इवनिंग तुमकां. एल्टन बाब आज 50th बर्थडे सेलिब्रेशन करता. हांव ताका वेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. सांगलें तेन्ना यो म्हूण हांव जाण आशिल्लो मातशें लेट जातलो म्हूण. पूण आयलो कित्याक तो तेजी फ्रेंडशीप आनी आमची फ्रेंडशीप इतली बरें की तो सद्दां कित्याक जाल्यार आमचे स्वता चिंता पक्षाचे चिंता आनी आमचे गोंयचे पासत तो सद्दां चिंता. देखून हांव सद्दां ताका हायली रिस्पेक्ट करता. हांव ते काळजांतल्यान सद्दां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचे गोंयचे पासत मानकुडें गोंय तुमी जाणात आमचे गोंय काबार जाता ह्या दिसान.
तुम्ही जाणात की चलता गोंयांत me. So, and happy. Happy wedding anniversary also. Happy 50th birthday, Dara. You deserve this day, not just as a birthday, but as a celebration of a legacy that lives in everyone here tonight. I love you, Dara. Here's to the next chapter, just as strong and just as unforgettable.
Cheers. Yes, ladies and gentlemen, give a huge applause for this lovely, beautiful message by Jason of Sir Elton DeCosta. And on behalf of entire people. Here, Easton.